सो हांगासर हांव नुस्तें क्लीन करतालें, ताल्ले क्लीन करून जालें आनी हांगासर आमचो मसालोय रेडी आहा ताल्ल्याचें हुमण करपाक. सुंगटां घेतलेलें हांवें 1 किलो हें आनी हे स्क्विड्स हांवें थंयच्यान हाडलेले न्ही ते मातशे सायजीन न्ही पळय अशे मोठे मोठे आहा. सो हांवें हेचे 2 तुकडे केला. हे पळय हांवें हाडलेले 1/2 किलो. सो सायजीन बरे मोठे आनी थिक आसलेले हांवें म्हणजे 2 तुकडे केले पळयात. तर थोडेशे फ्राय करतले आनी चिली बी करतले हेजे. शिवपालो चिली कर स्क्विड्साचे. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सो थंयच्यान येवन मी नुस्तें बिस्तें क्लीन केलें हांवें. फक्त स्क्विड्स मात हांवें एकाचे 2 तुकडे केले. सो बरें पडले. ते स्क्विड्स आहा पळय ना, ते स्क्विड्स बरे मोठे मोठे आसले ते स्क्विड्स. हांवें एकाचे 2 केले कट. हय, सो बरें पडटा मातशें. बरें आनी मोठे मोठे खावपाक बरें जायना. मातशे बारीक कट केले न्ही बरें पडटा. सो ते कट केले. मागीर आतां काय चिली बिली काय करूं ना हांवें केसरीचे सांगलेलें आज चिली करतले म्हणून. आयज म्हण नाका, ते खूब आहा. ते भाजी बीन केलां काल न्ही, फ्लावरची भाजी बी केलेली तेय भाजी आसा. सो आतां हांव नुस्तें फ्राय करता. ताल्ल्याचें हुमण जाल्लें आसा आनी तांबडी भाजी आतां हाडलेलें. तें एकूच बंद आसलेलें. म्हाका लायक तांबडी भाजी नुस्तें हुमणा वांगडा. सो तांबडी भाजी केलें. सो म्हाका न्ही कमेंट केलेलें इंस्टाग्रामार, तूं नुस्तें कित्याक डीप फ्राय करना. हांव केन्ना नुस्तें न्ही डीप फ्राय करना. तर ऑयली अशें खायना आमी. केन्नाय चुकून हॉटेलान बी खाता आतां हे डीप फ्रायच करता. ते बरें लागता डीप फ्राय. ते केल्लेले हांवें डीप फ्राय बरें जाता. सो आमी तशी न्ही शॅलो फ्रायच करता. ऑयली आमगे तशें खायना. तुमी म्हजे व्हिडिओ पळयतात. केन्नाय चुकून पुरी बिरी करता. भजी सुद्दां करना आमी. खबर आहा इतलें. भजी बीन करना आमी. खावंकूच दिसता पण करना की आई लागून तेलाचें कमी खाता आमी. अशें म्हणना की आमी स्टॉप केला म्हणना. आमी चुकून तेलाचें बीन करता. की नुस्तें आमगे सदांच आसतात न्ही. आमी सदांच तूं डीप फ्राय करून खातलें तें बरें न्ही. ताका लागून सो आमी शॅलोच फ्राय करता. हांगासर हांव करता सुंगटां फ्राय आनी थोडेशे ताल्ले आई मोपाले फ्राय करया आनी माणकी पळय थोडेशे फ्राय करतले. म्हाका माणकी फ्राय खूब लायक. आनी ताल्ल्याचें हुमण शिव ताल्ले खायना. सदां हुमण खातलो जेतलो. केल्यार तांबडी भाजी जस्ट थोडेशे एकूच बंडल हाडलेले हांवें. काल न्ही फ्लावरची भाजी केलेले पळय तेय आसा. आनी हें आसा मँगो तोतापुरी दाखयता तुमकां. ते पळय तोतापुरी कट केल्ले थोडे खाले हांवें. सो आमी गेलेली पणजी न्ही तुळशी लग्नाक त्या दिसाक सामान बी हाडपाक. तेन्ना हांवें ते तोतापुरी मँगो 2 घेतलेले. हांवें म्हटलें पळोवया की आतां तोतापुरी बरें आसतलें काय ना म्हणून ते 2च घेतलेले. पण इतलें ते स्वीट आहा म्हाका खूब आवडलें. आनीक जाय कशें दिसता. बरें आसलेलें. आनी हेय स्वीट पोटेटो न्ही हांव 1 किलो घेवंक ना. जस्ट 1/2 किलो घेतले. कित्याक केन्ना गोड बी उरना. इफ ते गोड ना न्ही खावंक बरें लागना. तो मागीर मम्मीन ते पयलीं हें केलें न्ही ते गोड सोय बी घालून आनी 2-3 अशे बॉयल केलेले. इतले टेस्टी आसलेले, इतले स्वीट आसलेले. अशें दिसतालें की आनी हाडूंक जाय कशें. सो किलोक 60 रुपया आसलेले. हांवें फक्त 1/2 किलो हाडलेले पण बरें आसलेले स्वीट पोटेटो. सो रितीक आयलो नुस्तें फ्राय करता बेगिना ओके. मागीर मेळटा तुमकां. सांज जाली, सांज रात जाली अशें ना. कोण हाडली? हय, तर आत्तां इशू न्हिदलो. इशू तुमकां कितें सांगू आतां घेवन भोंवूंक जाय तेका. आतां व्हडलो आतां तो आतां न्हिदला. सो काल आमच्या घरा आयिल्ली आमची युट्यूब फॅमिली फ्रॉम US-च्यान स्वाती राणे आयिल्ली. काय अशी व्हिडिओ बी करूं ना. सो आयिल्ली का. सो एक बरीशी म्हाका गिफ्ट हाडला. सांगता तुमकां. सो चॉकलेट तरी हाडलात. चॉकलेट दवरला हांवें लिपोवन. तुका खबर आहा चॉकलेट लागीं आसला काडून खाता. तुमकां खबर आहा हांव लिपोवन दवरला. मागीर तो रितीक मागल्यार आई काडून दिता. आनी बाबू कपडे आनी बारीकशे एक टॉय हाडलेले. आनी एक म्हाका हाडला हेणें जे हांव दुबय सोदतालें. कळ्ळें जेन्ना दुबय गेल्लें पळय हांव सोदतालें आनी तिका ती याद आसा आनी ती आतां घेवन येयली. दाखयता तुमकां. हें पळय. सो हें हांवें दुबयच्यान हाडलां. दाखयता तुमकां. म्हाका दुबय मेवळें पण इतले येना ते. पण म्हाका जाय आसलेले सेम असले रेड कलर आनी नॉनस्टीक. हें नॉनस्टीक हें कळ्ळें न्ही. हें पळय अशें आसा. सो हांवें असले हाडले की म्हाका असले मेवळे. सो असले घेतले हांवें. सो तिका याद येयले. ती खबर आहा असले आसा म्हणून दुबयचे. हें बी दुबयची आहा. सो ती म्हणपाली आपूण तुका कितें हाडला आपले दुबयच्यान. हांव चिंतलें की ती म्हणपाली तुका आपूण दुबयचे म्हणजे तूं कितें हाडला तुका जाय आसलेलें न्ही दुबयचे. हांव चिंतलें कुनाफा चॉकलेट बी हाडला आसतलें म्हणून अशें दिसलें म्हाका. पण ना, पण हें म्हाका खूब लायक जाल्लें आनी म्हाका अशेंच जाय आसलेलें. तर फायनली म्हाका तेणें हाडलें. येताना काल घेवन येयली. हें पळय हें नॉनस्टीक. आतां हें न्ही हांव बाबूक यूज करतलें ताका कितें करपाक बीन. आतां बाबूक 6 मंथ कंप्लीट जावपाचें येयल्लें आसा. सो ताका आतां सॉलीड बीन कितें करचें पडटलें न्ही. सो हें इशूकाक हांव यूज करतलें. न्यू आसा न्यू ना ताका यूज करया आमी.
सेम जसे म्हाका जाय आसलेले म्हाका तेणे हाडून दिले. सो थँक्यू आं स्वाती, म्हाका खूब आवडले. ओके, सो आयज सकाळी आमी हांगा गेल्ली न्ही थंयसर मरीन बास्केट. सो हें हाडलां हांवें तिलापिया फिश फिंगर्स. आतां फ्राय करता हांव. ओके, सो मागीर शिव केन्ना केन्ना उरना रातचो. सो म्हटलें आयज फ्राय करया, म्हटलें फ्राय करूं, हेजे रिव्यू तुमकां दिता कशें आहा ते म्हणजे बरें कशें टेस्ट बी कशें आहा ते. ओके, भितर न्ही 10 आसता कळ्ळें. सो फ्राय करची ना तू सगळें आवडटा. तू कितें आवडना अशें सांग म्हाका. सो खूब थंयसर वरायटी आसलेली. आमी हे असले फ्राय बी हाडपाचे खूब कमी. ती म्हाजे विडियोज पळयतात आनी असले टेलिफिजनरी मेळटा. सो आयज म्हटलें रूच येयली पळोवन ते. आनी खूब क्रॅब मागीर श्रीम्प असले खूब कितें आसलेले आनी प्रॉन्स सामोसा बी आसलेले. सो म्हटलें एकूच पयलीं हाडून पळोवया, खावन पळोवया. इफ आवडलें जाल्यार नेक्स्ट हाडून पळोवपाचें अशें ना. हय, सो आतां हांव फ्राय करता. सो तेल दवरलां हांवें, छोटू कडाई, थोडेशें तेल घातलां हांवें. दाखय वाव बरें न्ही. 10 आसता भितर, 10 आसा न्ही. ओके, खावशीत न्ही, भाजूना ते हो न्ही. तेल तापोवंक ना अजून, हो आयलो भाजपाक. बरें न्ही, 10 आसा. ओके, पळोवया आतां कशें लागता तें. हय बरें आहा. गद्रे हेजे प्रायस आसा 250 रुपीज. 250 न्ही, 230. हेजे प्रायस आसा 230. सो पळोवया. ते सप्लाय करता तेंचेच एक कंपनी गद्रे म्हणून. आणि फिश मी सप्लाय करता. सो हांवें तसले ते फिश फिंगर्स बीन रेस्टॉरंटान खाला. अशें केन्ना अशें हाडून घराडे करून अशें खावंक ना. आनी म्हाका न्ही फिश फिंगर करपाक खूब लायक. पण तशें फिश तशें मेळोंक जाय. हेजे सालमन फिश तेजे करता तशें ना, ते मांस आसता पळय तेच काडून लायक म्हाका खूब आवडटा म्हणजे अशें फिश फिंगर्स. तर म्हणटा पळोवया इफ ते बरें आसलें नेक्स्ट टायम अशें हाडून धरपाचें, केन्ना अशें कटकून खावपाचें. आनी तुमकां पळोवंक शकता हांव समजलें इतले बारीक बारीक पीसीस आसतले म्हणून, पण ना बरें अशें लांब अशें बरें आहा. ओके, पळोवया कशें आहा तें. सो हे पळय हांगासर घातलां हांवें. एक 2 घालून हांव फ्राय करतलें. आनी एक 3 to 4 मिनिट्स ताका लो फ्लेमीन ताका फ्राय करून घेवंक जाय. अशें न्ही पळयात गोल्डन ब्रावन जाय अशें ताका फ्राय करून घेवया. फ्लेम हाय दवरनाका, की आतां बरं भायले ते ब्रेड क्रम्स आसा म्हाका न्ही, ब्रेड क्रम न्ही ते मागीर हें जातलें चड डार्क जातले. आतां उठलो चेडो फिश फिंगर खावपाक. ओके, हांव हें भाजून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. चल यो आयकता तूं बूक काडटे मातशें गरम आसतना खावप तें. आनी आईन पळय प्लेट काडप ना खंय, हितून खावंक जाय. प्लेट धुवचें पडटा खरें तें, हितून घालपाचें. तर हितून न्ही क्रीम बीन कितें डीप बीन करून खावपाचें हांव, कितें सॉस बी आसल्यार. सामकें न्ही फ्रिजीन हें आसलेलें वेट आं पळय सगळ्यान म्हाजे कडेन न्ही स्मोकी तंदुरी वेज मेयोनीज आसलेलें. सो तें आहा म्हटल्यार तितून बुडोवन खावया, डीप करून खावया. यो यो हें पळय पळोवपाक न्ही खूब बरें दिसता. यो गे बरें आहा. सावका गळ्यान शिरकात बी काटे. अरे ते रुमान फॅन हो न्ही शिवना ऋत्वीक सगळें ऑन दवर येता. हांव खावंक सांग यो गे. ओके, सो खावून सांग तुमकां. म्हाका गरम गरम आवडना, थंड आवडटा. बरें न्ही पळय फिश बेस्ट गे. आई खावंक सांग तुमकां बेस्ट ना. सो हें पळयात इतले टेस्टी आहा तुमकां सांगू. क्रिस्पी सामकें न्हू खरें आहा फिश. सो 10 आसता भितर पण बेस्ट. आनी खूब तेंचे आहा क्रॅब बीन आसा. नेक्स्ट टायम हांव हाडून ट्राय करतलें. सो इतले बीन ना कित्याक आयज हांवें ऑयली खाला डीप फ्राय. सो इतले बीन हाडचें ना हांव, मातसो टायम वचो न्ही. तेंच्या सांगता मी हाड म्हणून बरें न्ही. अरे वा, कॅमेरा घेवन येयलो हांव पळय हांगासर कसो बसना. आयज सामको किरकिर करपाक लागलो. आई मातशी घेवन भोंवलें, मागीर घेवन ताका बसली आई सकल रडपाक लागलो. शिव घेवन भोंवलो, बरो बरें रावंड मारले 2 रडपाक लागलो. मागीर कोणाची टायम म्हाजे न्ही हांव कपडे फोल्ड करतालें. तो म्हटलें एका बांदता आनी घेवन भोंवता. म्हाजे जायना पाशी आसता की तेजे स्टडीजूय घेता हांव, तेजे एग्जामाच येवपाचें आहा. एका अशें बांदता आनी आतां काम करता कित्याक अशें घेवन न्ही कांयच काम जायना. तो हें पळय
तिथले कपडे असलेले कपडे तसे उरता आमचे फोल्ड करपाचे. थोडं आईत काल केले कपडे फोल्ड बिन करून आणि मग आमचं असं करता आताच दुबय थोडे कपडे बीन फोल्ड केले आणि हे न्ही वॉश करपाक घातलेले तो न्हिदता केन्ना केन्ना हितून. सो हे न्ही एक्चुली ते पाळण्या भितर घातलेले मातशें हायट येवपा लागून. सो ते काडले आतां. सो पाळण्यांत चड न्हिदना न्ही रातचेच म्हटलें हें ताका सायडीन केन्ना मदीं बी घालता बेडार तो न्हिदपाक. सो जालें अशें भोंवल्यार तो ओगी रावता मातसो. सगळ्यांनी कितले आमी घेवन भोंवतले सांग पळोवया. तूं रे आतां म्हटलें आईक मातशें घाल म्हटलें. ते आवाज लोक टिवीचो. आईक म्हटलें आई तूं घाल म्हटलें मातशें. आनी कितें करतलें कितले घेवन भोंवतलें कामां थोडे कामां आसता सांग पळोवया. हें कर तें कर म्हटल्यार अर्दे कपड्याचेच रास आमचे घरा पडटा न्ही. तुका घालूंक मेळना तुका तुका जावचें ना धरपाक. सो अशें आसा आमचें रुटीन चल्लां. खंय भायर बी वयता घालूंक बरें. हें आमकां बाबूक दिल्लेलें नेम सेरेमनी आमी हाडूंक ना. हें आमकां नेम सेरेमनी दिल्लेलें. सो आमी असलें तसलें केन्ना यूज करूंकूच ना. इतले कडेन आमी आतां यूजूच करना न्हू शिनात. आतां दिला न्ही आतां यूज करूंकूच जाय न्ही. कोणें दिला न्ही कितें जावं इतले पयशे खर्च करून हाडून दिला आमकां. सो तो बसता बरो ताका कितें घेवन भोंवूंक जाय. सो ते घालता आनी हांव म्हाजी कामां करता आनी कितें करपाचें हें आनी हेंच उरलां. सो हें सगळें मॅरीगोल्ड बीन आतां लायटींग बीन सगळें काडूंक जाय. सो हांवें म्हटलें बाबूचें रायस सेरेमनी आसा न्ही अन्नप्राशन तो ते पर्यंत आसूं न्ही म्हटलें न्हू शिना. सगळें हांवें तें काडून दवरलां थोडें मॅरीगोल्ड बीन आर्टिफिशियल ते सगळें पॅक करून वयर दवरूंक जाय. सो म्हटलें वांगडाच दवरया म्हटलें आतां फंक्शन आहा न्ही केन्ना तें पळोवया. चिंतूंक जाय डे आमकां फिक्स करूंक जाय आनी करूंक जाय सगळें. जालो इश्यू व्हडलो 6 months कंप्लीट. तर आनी कांय ना ओके व्लॉग एंड करता. सो हो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हण. बाय बाय. शिनात ताका घेवन भोंवन भोंवन थकलो सामको. आई सांग बाय म्हण. बाय. आं तूं यो रे हेची एग्जाम आहा. मूड ना बाय म्हण सांग तूं मागीर मूड काडटा भायर. बाय म्हण. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय.